येवकरिस्ताच्या संभ्रमाची मांडावळ. येवकरिस्त आख्या पवित्र सभेचो संभ्रम. ह्या संभ्रमान पवित्र स्नान घेतिल्ल्यांनी मौन प्रेक्षक जायनाशें. पगार पवित्र रितींची आनी मागण्याची समजोणी आसून क्रियात्मक रितीन वांटो घेवचो अवश्य. देखून येवकरिस्ताच्या संभ्रमाची मांडावळ समजोवया. प्रवेश गीत. लोक एकठांय जावन याजकान आनी सेवकांनी वेदिशी येताना प्रवेश गीत गावचे. कुटुंबाचो मनोभाव रचूंक आनी त्या दिसाच्या देवस्तुतेच्या संभ्रमा विशीं लोकांची काळजां आनी मनां देवातय उबारची ह्या गिताचो उद्देश. नमन. आमच्या सुम्या जिसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसूं. ह्या नमनाद्वारे जिजू लोकांमध्ये हजर आसा म्हूण याजक परगडता. शांती तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रस्तावन. त्या दिसाच्या देवस्तुतीच्या महत्वाविशीं याजकान वा अन्येकल्यान लोकांक मोठव्यान विवर दिवचो. सोम्या काकुतकर, सोम्या काकुतकर. प्राचितची रीत. येवकरिस्ताच्या संभ्रमांत वांटो घेवंक नितळ आनी पत्काररहीत काळीज गरज. देखून प्राचितच्या रिती मुखांतर याजक आनी लोक तांची पथकां वळखतात. महिमा देवाकू सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. महिमा देवाक. ह्या गायनाद्वारे लोक देवा बापाक आनी ताच्या पुता जेजूक पवित्रात्म्या सांगता महिमा गाता. हे गीत आयताराचे आनी नमलेल्या फेस्ता दिसा गावचे. जमत प्रार्थन. याजक प्रार्थुया म्हणून लोकांक मागण्याक उलो दिता. ह्या वेळी लोकांन मौनपणी मागचें. उपरांत लोकांच्या नांवान याजक मागता. ते लोकांची दिवन आयकुचे आनी मागण्याच्या अकरेक आमेन म्हणचें. देवाच्या उतराची परगटणी. देवाचे उतर परगटतना देवूच आमचे लागीं उलयता. देखून ताका आमी भक्तीन आयकुचें. पयलें वसाप. पोरण्या सोल्ल्यांतावन वा सुवार्ता सोण नव्या सोल्ल्यांतल्या हेर पुस्तकांतावन ते विंचतात. देवाच्या उतराच्या परगटणेचे अकरेक परगटणार देवाचें उतार हें म्हणटाना लोकांन देवाचे व्हड उपकार म्हूण जाप दिवची. अंतर्गीत. देवाच्या उतराच्या परगटणेक अंतर्गिता मुखांत लोक जाप दिता. दुसरें वसाप. आयताराच्या आनी नमेरिल्ल्या फेस्ताच्या दिसांनी दुसरें वसाप परगडतात. सुवार्तेचो उद्गार. आलेलुया वा सर्वेस्पराक जय जय. आलेलुया म्हळ्यार सोम्याक हरसिया म्हूण अर्थ. सुवार्तेंत जेजू आमचे लागीं उलयता. हो संतोष परगटूंक समेस्तान उबे रावन आलेलुया वा सर्वेस्परा जय जय गावचें. सुवार्ता. सुवार्तेची परगटणी देवाच्या उतराच्या संभ्रमाचो शिखर. देखून याजक सुवार्ता परगट करतना ती भक्तीपणी चीत दिवन आयकुची. सुवार्तेच्या परगटणेच्या अकरेक याजक देवाचें उतार हें म्हणटाना जाप जावन वाकणी तुका क्रिस्ता म्हणचें. प्रवचन. प्रवचनांत याजक
देवाचें उतर लोकांक विवरसिता आनी तें जिवंक उलो दिता. आमी सोमको न्हू आमी क्रिस्ताच्या सांगातपणांत बापाच्या घरा आमी वेचाक. बावडताची उसारणी. आयताराच्या आनी नमेरल्या फेस्ताच्या दिसांनी सतमंता म्हणून लोकान तांची बावडताची उसारणी करची आनी ती जियोंक देवाचो आदार मागचो. बवरतेची प्रार्थना. देवाच्या उतराच्या परगटणेचो अंतिम भाग. ह्या प्रार्थना मुखांतर लोकांन पवित्र सभा आनी तिच्या मुखेल्यां पासत गांवां पासत विविध गरजां पासत आनी तांचेच पासत मागचें. अर्गां बलिदानाचो संभ्रम. बेटोवणी. काणिकेच्या पुरशावा संगी लोकान उंडो आनी वायन तशेंच हेर काणिको हाण याजकाक दिवच्यो. ह्या वेळी बेटोवणेचें गीत गावचें. उपरांत याजक उंडो आनी वायन बेटयता आनी बेटोवणेच्या प्रार्थना फुडें म्हणटा, म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. याजकान बेटोवणेचें प्रार्थन म्हणटा आसतना उबें रावन तें चीत दिवन आयकुचें आनी त्या प्रार्थनाच्या अखेरेक आमेन म्हणचें. महाप्रार्थन. हे लांब याजकी प्रार्थन येवकरिस्ताच्या बलिदानाचे शिखर. ते महास्तुती मरिफात प्रारंभ जाता. महास्तुतीच्या अखेरेक याजका सांगता लोकान पवित्र पवित्र गावचें. ह्या आल्तरीराचो उंडो आनी वायन जेजू हांगासर आतां हजार जावन ताच्याच कुडींत आनी रक्तांत बदलतलो आनी तोच कुमगार आमी सेवंक आसतल्या. याजकान जें कितें जेजू निमाण्या जेवणार केलें तें करतना लोकान भक्तीपणी तांचो वांटो घेवचो. उपरांत याजक भवाड तसो गूट परगटुया म्हणटाना उद्गार गावचो. सोम्या जेजू तुझे मरा आमी समर्पा. महाप्रार्थनेच्या अखेरेक याजक त्रिएक देवाक वंदन करून त्याच जेजू वरवीं म्हणटा. ह्या गिताक जाप जावन लोकान आमेन म्हणचें. क्रिस्त प्रसादाची रीत. आमच्या बापा म्हणून ही रीत प्रारंभ जाता. देखून सर्वांनी आमच्या बापा गावचें वा म्हणचें. उपरांत याजक जेजू लागीं शांतीच्या कुवारा लागीं शांती मागता आनी लोकांक एकामेका शांती दियात म्हणटा. ह्या वेळी लोकान एकामेका शांतीचो गुर्त दिवचो आनी आमी एकामेका मोगान आसांव म्हूण परगडचें. याजक उंडो मोडतना देवाचे शिळये गावचें. क्रिस्त प्रसाद लोकांक दाखोवन याजक म्हणटा, ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. लोक ताका जाप दिता, सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादांत जेजू आसा. देखून ताका आमी सेवंक वताना भक्तीपणान वेचें आनी ताका आमचें तें स्विकार करून आमच्या जाग्याक फाटीं येवन ताका अर्गां दिवचीं. प्रसाद प्रार्थना संगी क्रिस्त प्रसादाची रीत सांगता. क्रिस्त प्रसादाचें प्रार्थन आमकां येवकरिस्ताचें जेवण दिल्ल्या देवाक अर्गां दिता आनी सर्गींच्या जेवणाक बसोंक आमकां बरवसो दिता. संपण्याची रीत. जीवन जेजून सर्गार वेचे आदी ताच्या शिसांक आशिर्वाद दिवन
सगळ्या संवसारार ताची सुवार्ता परगटूंक आदेश दिल्लो. येवकरिस्ताच्या अकरेक लोकांक याजक आशिर्वाद दिता आनी वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा म्हणटा. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.